नमस्कार. आम्ही आसात मांद्रे पोलीस स्टेशनार आणि मांद्रे पोलीस स्टेशनार आता स्थानिक जे लोकल असतात हांगा जमलेले कारण जुनसवाडा मांद्रे हांगा जे एक केस जाल्ले एका लेडीचेर कार व्हरपाक आयले आनी ती मर्डर केस रजिस्टर जाल्या आणि तेचेर इन्वेस्टिगेशन कशें चल्लां कितें चल्लां ते पळोवपा खातीर ते आयिल्ले हांगा आणि ते येत आसतनाच एक तो एक्यूज जो आशिल्लो तेका प्रायवेट व्हेइकलान व्हरा असले त्या टायमार लोकलान आडयले आणि तांच्यांनी अशें म्हटलें की प्रायवेट व्हेइकलान तेका व्हरू नाकात आणि तेका पुलिसाच्या व्हेइकलान व्हरचें अशें तांचे डिमांड आशिल्ले आणि आता जर तुम्ही पळयतात आता डिस्पच जाल्लेले आसा आणि ह्या वेळार हांगाचे लोकल आणि त्याच बरोबर एडवोकेट प्रसाद शहापूरकर जे आशिल्ले तांच्यांनी PI वांगडा कॉन्टॅक्ट केले तर PIन अशें सांगलां की जे इन्वेस्टिगेशन आसा ते जातले ते कशें हे करूंक मेळचें ना तुम्ही फाटल्यान पळयतात एक्यूजाक आतां व्हरतात ते आणि सांगपाचें म्हळ्यार PIन सांगल्यार आपण ते कारवाई करतलोच कसोच सोडचो ना आणि लोकांक इन्शुरन्स दिला की तुम्ही जर कोण विटनेस मेळटा जाल्यार तांकां तुमी हाडचे आणि हे केस आसा स्ट्रॉंग करपा खातीर म्हाका हेल्प जातलें अशें सुद्दां PIन सांगलेलें आसा आणि लोकलान सुद्दां PIन आणि आमदार जित आरोलकर हांच्यांनी सुद्दां तेका सपोर्ट म्हणजे हे केस स्ट्रॉंग जावपा खातीर जे सपोर्ट दिला ताका थँक्यू म्हटलं आणि एकंदर आतां एक्यूजाक जे आसा पेडण्या हांगा जे आसा हांगा दवरपाक एक्यूजाक दवरपाक वेवस्था नसल्या कारणान पेडण्यान व्हरत आसात आणि PC to JC हे जे हे आशिल्ले त्याचेर लोकांनी प्रश्न केले की तेका सोमतेच PC कशें घेतलेत म्हणून तर इन्वेस्टिगेशना खातीर JC to PC घेवपाक येता अशें PIन सुद्दां ह्या वेळार सांगपाक आयलें. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी.